भाजपा कॅझिनो ऑपरेटरांच्या हिता खातीर वावुरता असो आरोप काँग्रेस फुडारी विरियातो फर्नांडिसान केला। कोरोना वेळार वखदावेलो जीएसटी माफ करपाक मंत्री माविन गुदिनोन विरोध केल्लो, पूण कॅझिनो आनी घोड्यांच्यो ज्यो सर्ती जातात ताचे वयलो जीएसटी वाडोवपाक ह्याच मंत्र्यान हरकत घेतिल्ल्याचे विरियातो सांगता। दिस इज व्हेरी सॅड। हे काँग्रेसात न्ही सगळ्या लोकांचे मध्येन एक आमी सांगूंक सोदता की जीएसटी मिनिस्टर श्री माविन गुदिनो जेन्ना हे कॅझिनो ओ गॅमलिंग सिंडिकेट पळय आसा तांचेर जेन्ना टॅक्स वाडयता ही रेजीज ऑब्जेक्शन। तुमकां याद आसतली 2020 कोविडाच्या टायमार जेन्ना ऑल द जीएसटी मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मेट तेन्ना तांणी सांगलें जे मेडिसिनाचेर टॅक्स आसा ते काडपाचे म्हूण, सो दॅट इट बेनिफिट्स द पीपल। वो एकटोच आमचो मिनिस्टर माविन गुदिनोन सांगुल्लें 5% लावपाक जाय म्हूण, एंड देर वॉज मॅसीव ऑपोजिशन टू दॅट। सो असले वेलफेअर ओरिएंटेड ऑर पीपल ओरिएंटेड जेन्ना मेजर्स काडटा तो ओपोज करता। द रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, इंडियाचो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग by putting 28% GST on gambling, casinos and horse trading and all, तो सांगता there will be 20,000 crores that will be generated. So that will be for the people. It will come in the exchequer kitty. So हे ओपोज करप म्हाका समजना, बिकॉज आमकां एक दुबाव लागता। आमी पळयलां की सदांच हालींच गोंयांत जितले ग्रावंड आसा ते सगळे हे कॅझिनोवाल्यांक दिता, सेम मिनिस्टर तांचे बरोबर तो दिसती पडटा। सो हे म्हारग पडटलें तांकां, लोक उगी रावचे ना, एंड काँग्रेस पार्टी वील एक्सपोज दीस नेक्सस बिटवीन द मिनिस्टर एंड द कॅझिनो लॉबी।